राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष कोण आसतलो ते राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी प्रफुल्ल हेदे खंय बरो जाल्यार उपरांत थारतले। हेदी सध्या हुस्पिटलांत आसा। सुत्रां सांगता ते प्रमाण प्रफुल्ल हेदेच्या गैरहजेरीत सुहास वळवयकाराक प्रदेशाध्यक्ष करपाचो निर्णय घेतिल्लो। पक्षांत बंड जातकीत हेदेन मध्यस्थी केल्ल्यान वळवयकाराचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणून केल्ली नेमणूक स्थगीत दवरल्या। जुजे फिलिपाक प्रदेशाध्यक्ष करचो म्हणून जुजे आनी राजनाचो गट मागता। राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी प्रफुल्ल पटेल गोंयांत येवन प्रदेशाध्यक्षाचे कोफुसांव सोडयतलो म्हूण फुडारी सांगताले। मात राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी प्रफुल्ल हेदेची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान हे कोफुसांव तशेंच उरला। तो बरो जाल्या उपरांत प्रदेशाध्यक्ष कोण आसतलो ते थारतले अशें सुत्रां सांगतात। सध्या ताचेर मुंबयतल्या हॉस्पिटलांत उपचार चल्ल्यात। एडव्होकेट सुहास वळवयकाराक प्रदेशाध्यक्ष करपाचो निर्णय घेतना प्रफुल्ल हेदे नाशिल्लो अशें सुत्रां उलोवन दाखयतात। बंडा उपरांत प्रफुल्ल हेदेन हस्तक्षेप केल्ल्यान वळवयकाराची नेमणूक स्थगीत दवरिल्ल्याचें समजलां। प्रफुल्ल हेदेची भलायकी सुदारतली आनी तो प्रदेशाध्यक्षाचे कोफुसांव सोडयतलो म्हूण गोंयचे फुडारी वाट पळयतात। फाटल्या म्हयन्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसीन एडव्होकेट सुहास वळवयकाराची प्रदेशाध्यक्ष म्हूण नेमणूक केल्ली। तेन्नासावन प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेसीन बोवाळ चल्ला। कार्यकारिणीचो वांगडी नाशिल्ल्या वळवयकाराक प्रदेशाध्यक्ष केल्ल्यान गोंयच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या चडशा फुडाऱ्यांनी तिडकी सरशी राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवाराक राजीनामे फॅक्स केल्ले। हायकमांडान तांचे राजीनामे मानून घेतिल्ले नात आनी प्रदेशाध्यक्षाची नेमणूकय हुमकळ्ळ्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। फ्रँको कॉर्नर आंतरराष्ट्रीय शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार खातीर गोंयचो नामनेचो लेखक दामोदर मावजाचें पुस्तक नामांकीत केलां। 4 भारतीय लेखकांची पुस्तकां नामांकीत आसात। तातूंतले मावजान बरयले तेरेसास मॅन अँड अदर स्टोरीज ऑफ गोवा हे एक। मूळ कोंकणीत बरयल्ले हे पुस्तकाचो अणकार झेवियर कोतान इंग्लिशीत केला। मूळ कोंकणी पुस्तकाची निवड पुस्तका खातीर जावप ही कोंकणी खातीर अभिमानाची गजाल म्हूण दामोदर मावजो म्हणटा। फ्रँको कॉर्नर आंतरराष्ट्रीय शॉर्ट स्टोरी पुरस्कारा खातीर संवसारभरांतल्या 90 पुस्तकांची निवड जाल्या। तातूंत 4 भारतीयांच्या पुस्तकांचो आस्पाव आसा। गोंयचे दामोदर मावजो हांचे तेरेसास मॅन अँड अदर स्टोरीज ऑफ गोवा हे पुस्तक ह्या वळेरेंत आसा। ह्या 90 पुस्तकांतल्या एका पुस्तकाक €25,000 म्हळ्यार सुमार 17,84,000 रुपयांचें इनाम मेळटलें। आंतरराष्ट्रीय स्तरावेल्या ह्या पुरस्कारा खातीर मूळ कोंकणीन बरयल्ल्या पुस्तकाची निवड जावप ही कोंकणी खातीर अभिमानाची गजाल अशें लेखक दामोदर मावजो सांगता। ह्या जे बूक नॉमिनेट जाल्या तातूंत भितर इंडियेंतल्यान 4 बूक नॉमिनेट जाल्यात। ह्या 4रांतलो एकच बूक जो इंग्लिशीन मुळात बरोवना कोंकणीन बरयला, म्हणजे रिजनल भाशेंत बरोवन ट्रान्सलेट जालो हो एकच पुस्तक। This is more significant for me that Konkani has so far been never taken cognizance of. Konkani literature has been taken for granted by the rest of the Indian languages or by the mainstream languages like Hindi and English. But for the first time, it is a Konkani book which has been translated into English is being taken cognizance of at the international level. मे म्हयन्याच्या अखेराक 90 पुस्तकांतली 6 पुस्तकां निवडटले आनी जूनांत ताची घोशणा जातली। उपरांत जुलय म्हयन्यांत जैतिवंताची घोशणा जातली। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। कालोरान गोंयकारांक जीव नाकासो जाला। फाटले 7 दीस गोंयचें तापमान 35 डिग्री सेल्सियस म्हऱ्यांत आसा। इतलेंच न्हय तर हवेत ओल नाशिल्ल्यान पुराय हवामान ड्राय जाला। ताका लागून गरमी सोसूंक जायना। माय सुरू जाला आनी तो आतांच इतलो तापला अशा परिस्थितीत हो म्हयनो कालोर सोसून काडप कसो असतो प्रश्न गोंयकाराक पडला। ही पळयात फाटले 8 दिसांची परिस्थिती। 27 एप्रिल म्हळ्यार सोमारा तापमान आशिल्ले 33.9 डिग्री, मंगळारा 34 डिग्री, बुधवारा 35 डिग्री, बिरेस्तारा 35 डिग्री, शुक्रारा 35.3 डिग्री, शेनवारा 2 मेक 34.5 डिग्री, आयतारा 3 मेक 35 डिग्री। म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार ही परिस्थिती सुदारपाची चिन्नां नात। हवा ड्राय जाल्ल्यान तापमान जरी 35 डिग्री असले तरी ते सुमार 46 डिग्री आशिल्ले वरी फील जातले। वर्ल्ड वेदर ऑनलायन हे जगातले नामनेचे वेबसायटीन केल्ले हे भाकीन अशें म्हणटा। 4 मे ते 10 मेरेनचे तापमान पळयात। सोमारा 35 डिग्री तापमान आसतलें पूण 46 डिग्रीचो फील येतलो। मंगळारा 36 डिग्री तापमान आसतलें पूण 49 डिग्रीचो फील येतलो। बुधवारा 37 डिग्री तापमान 49 डिग्रीचो फील येतलो। बिरेस्तारा 36 डिग्री तापमान आसतलें आनी फील येतलो 50 डिग्रीचो। शुक्रारा 37 डिग्री तापमान आसतलें
आनी 51 डिग्री फील येतलो. शेनवारा तापमान आसतले 39 डिग्री आनी 52 डिग्रीचो फील येतलो. आयतारा 37 डिग्री तापमान आसतले आनी 46 डिग्री फील येतलो. गोंयकारांनी कालोर सोंसपाक मनाची आनी तनाची तयारी दवरची हेच हो तकटो सांगता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.